33 वर्सां पयलीं गोंयाक घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी आज तो दीस आशिल्लो जेन्ना स्वाभिमानी गोंयकारांनी एक लढो चलोवन जैत मेळ्ळें आनी गोंय एक घटक राज्य म्हणून आमकां एक मान्यता मेळ्ळी। एक तेन्ना फिलींग आशिल्लें की गोंय एक दिल्लीची कॉलनी कशी आमचेर राज्य करता म्हणून आमची मायभास कोंकणी आनीक गोंयचें राज्य गोंयच्यान जावचें ह्या उद्देशान तेन्नाच्या स्वाभिमानी गोंयकारांनी एक लढो चलयलो आनी गोंयाक घटक राज्य दर्जो मेळ्ळो। 33 वर्सां जालीं। 33 वर्सां पयलीं इंग्लिशीन जर म्हणूंक गेले जाल्यार वी गेन्ड ऑनर फॉर गोवा एंड डिग्निटी फॉर गोंयकार्स 33 years ago. And the whole idea was that Goa had to be ruled from Goa. ह्या 33 वर्सांनी आमी अशें पळयतात की जे गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण म्हणटा तें हें फेड जायत आसा। हाजे गोंयांत गोंयकाराक न्याय मेळटा काय कितें एक हाजेर प्रश्न उपरासीत आसा। अशें दिसता की आज एक आमी घटक राज्याच्या दिसा जेन्ना गोंयकारांक परबी दितात घटक राज्याच्या दिसाचे निमित्यान तेन्ना आमी तांकां कॉलूय दिवपाक जाय, एक नवो कॉल एक नवो उलो तांकां मारपाक जाय टू रिस्टोर or to regain the honor and restore the dignity of Goinkars, regain the honor of Goa and to restore the dignity of Goinkars, which we have lost in these last 33 years. आज मीच गोंयकारांक अशें दिसता की गोंयांत गोंयकार आसप म्हणल्यार एक गुन्नो कसो, म्हणल्यार मीच गोंयकारांक अशें दिसूंक लागला आनी ताका एक प्रश्न पडला whether is it a crime to be a Goan in Goa काय म्हणून तांकां दिसता की they are lost, they are forgotten, they are pariahs, they are strangers in their own land and they are sort of an endangered species. हे फिलींग गेल्ले 60 दिसांनी चड दिसूंक लागला। जो लॉकडावन जालो कोविड-19 खातीर जो गोंयकारांनी बरे भशेन मानून घरांत बसले सरकारा बरोबर कोऑपरेशन करून जे आमी जगले तेन्ना हे फिलींग चड वाडना। अशें दिसपाक लागला गोंयकारांक की गोंयकारपण गोंय गोंयकार आनी गोंयकारपण हें जर प्रमोट प्रोटेक्ट आनी प्रोजेक्ट जर करतले जाल्यार आमी अफर्मेटीव एक्शनाची चड गरज आमकां। अफर्मेटीव एक्शन म्हळ्यार कितें? अफर्मेटीव एक्शन म्हळ्यार एक पॉझिटिव्ह बायस कायद्यांनी सरकारा कडल्यान आमकां येवपाची गरज आसा। आतां तुमी पळयात हें हांव कित्याक म्हणटा, पयलीं पळयात तुमी सी फेरनाच्या इशूचेर तारवटेच्या इशूचेर हजारांनी तारवटी गोंयचे ज्यांनी भरमसाट कॉन्ट्रिब्युशन केल्लें आहा रेमिटन्स इकॉनॉमी एक्सपेट्रिएटांची आदार करून गोंयची इकॉनॉमी थोड्या भागांनी ह्या तारवट्यांचेर आनी हे जे गोंयकार भायर काम करतात तांचेर डिपेंडंटूय आहा। आज ते सगळे गोंया भायर झिरकलेले आहा, ते परते येवपाक सोदतात। थोड्यांचे लिव्हिंग कंडिशनां सामकी गरिबीची आहा। आनी सरकार वागता डेफ एंड डम कसो। सरकार एक ह्युमॅनिटेरियन रेस्क्यू मिशन करपाचे येवजी सरकार एक एक्सटॉर्शन रॅकेट तांचेर चलयता, तांचे कंपनीक पयशे दिवंक जायना आनी हें सगळें जातना जेन्ना कोविड-19 सोंपतलो आनी जेन्ना हे लोक ते परते कंपनीनी आपल्या क्रूज लायनरांचे नाजाल्यार कंपनीनी परते वतले तेन्ना तांकां जॉब मेळटलो काय कितें हाचेर एक दुबाव उप्रासला। आनी एक स्वाभिमानी गोंयकार म्हणून आज घटक राज्याच्या दिसा हांव सगळ्या गोंयकारांक उलो मारता की आमी एकवटान ही एक नवी झूज एक नवे झुजा खातीर तयारी दाखोवया। जें झूज आमी विल रिस्टोर द ऑनर ऑफ गोवा एंड द डिग्निटी ऑफ गोंयकार्स। हें जर जायना जाल्यार आमचें फुडलें जनरेशन फुडली पिढी जी आहा ताका गोंयांत
फ्युचरमा